तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जय आराधना तुका जेजू नमन तुका जय प्रणाम तुका जय गुलिस्तान जय जय तुका जेजू ओजाना तुका जेजू अर्सिलान जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक ह्या वर्ते दिसा आज परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी देवाचे उतार थोडो वेळ आमी नियाळ करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला माथेवाचो वांजेल 8वो अध्याय 5 ते 11 वाक्य म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्सेस 5 to 11. उपरांत जेजू कफेर्नवांत भितर सरतस एक शतापती ताचे सरसीन आयलो आनी विनंती कर म्हणालो, सायबा म्हज्या साकराक आहार मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य नाय. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे काल सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक हांव ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी तसो फाटलाव करन येतेल्यांक तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंतीन अस्तेम तेवतावन जायते जण येतले आनी अब्रामा इजाक आनी जाकोबाच्या सांगता सर्गींच्या राजान जेवणाक बसतले. हे उतार आज आमकां फावो जाला. एका शतापतीच्या साकराक जेजू बरें करूंक हांव येता म्हूण सांगता, पूण शतापतीचे जाप जेजूक अजाप जाता. जेजूत अजाप जाता कित्याक कितलो भावार्थ ताचो. म्हळ्यार एक शब्द तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हे उतार आज पवित्र बलिदानांत आमी भेटवण्या वेळार यूज करता. आमी भेटवण्या वेळार आमी सांगता, सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कहली आत्मीक भलायकी, आत्मीक भलायकी, आत्मीक भलायकी मेळटना कुडीची भलायकी सगळें आमकां मेळटा. जेजून खंय आज तुज्या घरा हे जे म्हणना जे देवाचें एक उतार तूं वाचताय जाल्यार त्या उतराचेर भावार्थ दवर जाल्यार आज तुजें थंय बरेंपण जातलें. त्या फेथ इन स्क्रिप्चर्स देवाच्या उतराचेर भावार्थ आज आमी विंगड रितीन आमी आसा मागणें करता. आज विशेश जावन मागणें आयकोवची मनशां जायती चड जाल्यात, मागणी करची मनशांय हांवें म्हणया थोडी उणी जालां जावयेत. पूण म्हज्या आलोचना प्रकार हांवें सांगचें देखून आज आमी देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरचें. देखून आयच्या पयलें वाचपादी आमी पळयता जाल्यार थंय इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत 1 ते 5 वाक्यां थंय सांगता, अंतीम दिसांनी अशें घडतलें, सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत. सर्वेस्पर मंदिराक आमी येता जाल्यार एका मिसाच्या बलिदानाक वयता तो अत्तीम व्हड पर्वत तो जावन आसा. पर्वत केदाळे पळय पर्वतार देव दिश्टीक पडलो मैजेक. देव म्हजे कडेन उलयलो पर्वतार. जेजू सदांनीत मागणें करून पर्वतार चडटालो. जेजू खुर्सारलोय पर्वतार. हर एक पर्वत आमकां मस्त एक प्रामुख्यान घेता. आमच्या कथोलीक पवित्र सभेंत प्रामुख्यता आसा पर्वतार. आनी हर एक संगती पर्वतार घडल्या. जेजून 12 जाणांक शिसांक विसरून काडटा पर्वतार तावन सकला देंवन आयलो. पर्वतार मागणें करतालो आनी पर्वतार तावन सकला देंवन येतालो आनी तांकां 12 जाणांक विसरून काडले. हर एक संगती पर्वत आमकां क्रिस्तवांक म्हळ्यार ह्या पवित्र बायबलांत पोरण्या सल्ल्यान जावं दी नव्या सल्ल्यान जावं दी पर्वत प्रामुख्यता म्हळ्यार हायर स्थान हायर. आज आमकां त्या पर्वतांक वचचें म्हणना. आज आमच्या पवित्र बलिदान भेटोवची ती वेदित पर्वत जावन आसा. त्या पर्वतार जेजूक बलिदान भेटयलो तो उडास आमी पवित्र बलिदानांत काडटा आसतना तो वेदी म्हणटा पळया. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जालो तो पर्वत स्थापीत जालो आनी सगळ्या दोंगरा वयर ऊंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचे इशेन वळून येतलीं. आज लोक धबाधबी येता. थोडे कडेन इगर्ज्यो खाली पडल्यात, थोडे कडेन इगर्जेन जण भरून ओमततात.
आज ह्यो संगती आमच्या घडत्या आसात कित्याक म्हळ्यार आज भावार्थ लोक आसो थोड्या कडेन चड जाला थोड्या कडेन संपूर्ण गेला देखून आज ते पर्वत म्हळ्यार आमकां आसचो एकच पर्वत आमी भेटोवची मिसाची बलिदानाची ती वेदी जावन आसा पर्वत महापर्वत तो अत्युन्नत पर्वत त्या वेदीचेर जेजूची आमी कूड आनी रगत थंय जावचें आमी पळयता कूड आनी रगत थंय भेटवणी वेळार ती जावचें आमी पळयता आनी तित्त कूड आनी रगत आमी सेवता आनी तेत्त कुडी आनी रगत थंय आमी एक जाता देखून आज योग संगती आमच्या जायत्या परसां ताचेसीन येवन म्हणटली येया सर्वेस्पराच्या पर्वताक सोडुया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वसोवया आनी तो आपलो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतले कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमांतावन सर्वेस्पराचें उतार जेरुसलेम म्हळ्यार काले सर्वेस्पराचें उतार देवाच्या मंदिर एक जेरुसलेम आनी तुजें आनी म्हजें कुटुंब एक जेरुसलेम देखून कितें जेरुसलेमांत उतार परगट करता ते आमच्या कुटुंबान म्हणल्यार ल्हानशा त्या जेरुसलेमांत ते उतार परगट जावंक जाय त्या उतराचो नियाळ करूंक जाय त्या उतार परगटूंक जाय त्या उतार वाचूंक जाय देखून हांवें सांगीत आनी एक जेरुसलेमाच्या वाटेर आमी आसा हे जेरुसलेम आमी रावचें कुटुंब आमचें घर एक ल्हानशें जेरुसलेम आमी मेसाचें बलिदान भेटोवंक येता त्या पर्वताक ह्या वेदी मुखार वेता तेंय एक जेरुसलेम आनी त्या जेरुसलेमांतावन आमच्या धाकट्या जेरुसलेमाक आमी येता आनी ह्या जेरुसलेमांत महान जेरुसलेम सर्गींच्या राजाक आमी वेता हे संगती तीन जेरुसलेम आमच्या मतीन उगडास दवरल्यार खंडीत जावन नव्यो संगती देव आमकां कळीत करता नव्या देवाच्या उतराचो अर्थ समजोवणी आमकां तो दिता देखून आमी समजून काण घेवया आयचें देवाचें उतर आमकां क्लियर सांगता त्या शतापतीच्या साकराक ताणें कसो गूण केलो कितेंच एक प्रॉब्लेम नासतना ताच्या घरांत ताणें वचनासतना ताच्या त्या शतापतीच्या भावार्था वरवीं जेजून सांगलें वच तुजो साकर बरो जातलो आनी खंयच्या घडये खंयतल्या वरांनी तें सांगलां त्याच घडये तसो साकर बरो जाला आनी तो वेतानंत म्हणटा ताचे जण येवन सांगता तुजो साकर बरो जाला आमचो खंडीत जावन तोचलो भावार्थ जाय जे ह्या शतापती बरी आमचो भावार्थ त्या भावार्थांत आमचे आमी काली उथळ भावार्थ जावन नजो उथळ भावार्थ थोडेसो आज उथळ भावार्थ काली एक मिसाच्या बलिदाना गेल्यार जालें काली एक घरांत एक तेर्स केल्यार जालें तितलें पुरो म्हूण चिंता आमी तो उथळ भावार्थ गुंडायन ना गुंडायन कितें दुसरेंत आज आमचो भावार्थ गुंडायक वचचें आमचो भावार्थ गूण जायचे शतापतीच्या भावार्था बरी जायचे आज आमकां खंडीत जावन जेजून एक उतार सांगल्यार पुरो तें उतार बायबलांत आसा जर एक उतार तूं क्लेम करता जाल्यार तें उतार तुज्या जिवितांत जारी जाता म्हणून खंडीत जावन पातयेनी आसा जाय एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता 30 आनी 7 अध्यायान 1 ते 14 वाक्यात सुक्या हाडाचें दृश्य कशें प्रवाद करता एजेकिएल प्रवादी त्या हाडांक आनी कशें त्या हाडांचेर मांस येता हाडां कशीं एकामेकाक जॉयंट जातात ताचेर कशें मांस येता ताचेर कशी कात येता एक डेड बॉडी बरी जाता सरस्वर देव सांगता पण ते श्वास फूंक तांचेर आनी तांचेर श्वास येतलो आनी एजेकिएल श्वास फुंकता आनी श्वास तांचेर येता आनी एक ओड सैन जावन उबें जाता देखून देवाच्या उतराची सकत बिरंकूळ आसा मगच्या भावानी भयणी देखून आज आमचो भावार्थ खंडीत जावन देवा जेजूच्या उतरांचेर दवरया देवाच्या उतराचेर दवरया आमी तिसनीचेर हालचे नाका अखंड भावार्थ डीपर आनी डीपर भावार्थ आमचो जेजूचेर दवरया जेजूच्या उतराचेर दवरया हेंच आयचो संदेश जेजून म्हाका आनी तुका दिवचो तर शतापतीचो भावार्थ आज आमचोय भावार्थ जावं दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिया कृपेन बरयले समी तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फावट जीवशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.